नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आमचे गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकार आसात. द गोवन एवरीडेचे आमचे जॉयल अफान्सो आसात. पांडुरंग गांवकार आज नात, तांचो संवसार पाडवो म्हणजे आमचोय बी संवसार पाडवो, पण आमी आज हांगा आसात. आनी एक गजाल अशी आहा की तुगेली आमचे तोंडां बिणां जर तुमकां मातशे वळमेल्ल्या भशेन जर दिसतात, मातशे जाम जाल्यात बी अशें जर तुमकां दिसता जाल्यार तातूंत भितर कॅमेराचो बी दोश कांय ना. आमी सद्याक एक वर देड वर ट्रॅफिकाक रावन ऑफिसा पावतात. पयलीं आमी ऑफिसा पावपा येतगीर घडघडत धडपडत पावताले स्मार्ट सिटीक लागून. सद्याक अटल सेतू बंद आशिल्ल्यान आमकां अशें एक वर देड वर अशें सामकें वता बिताक सामकें दनपारची बाराक किंवा सकाळची पाराक वळमिवनूच आमी तुगे पयलींच जाम जावन ऑफिसाक पावता अशी परिस्थिती आसा. कित्याक घडटा ताजेर आमी आज उलोवया. आणि दुसरी जर हे एक वटेच्यान घडटा आणि दुसरी वटेच्यान आमकां सांगता की प्रशासन तुमच्या दारी म्हणून. सो अशी परिस्थिती आणि हो जो विरोधाभास आसा ताजेरूय चर्चा करया. सो किशोर, म्हाका जॉयल इतली वर्सां कितें भोगतालो सावथासून ते एक फाटले 4-5 दीस म्हाका भोगची पडटा आनी जाणीव जाता. म्हाका इल्ली चड काकूट दिसपा लागली तुजी. पयलीं दिसतालीच रे, तशी न्ही की दिसनाशिल्ली, पूण आतां इल्ली चड दिसपा लागली. हे कितें जालां आतां म्हाका सांग पळया. अशें जालें कितें पणजे आनी सभोवताची एक शुक्ल कास्ट बी लागलो म्हणना आमी. अशें पणजे कसलें शुक्ल कास्ट लागलां. पयलीं पणजे भितर येतगीर धडपड आशिल्ली, आतां भितर येवपाकूय धडपड, भितर येतगीरय धडपड. हाजो जर असो आवाठ जर विस्तारत जालो न्ही परत आमी जुवारी बिजा म्हऱ्या पावतले. पणजे बरो शब्द वापरलो तुवें, शुक्ल कास्ट. अशीच परिस्थिती म्हणजे पणजेचो जोश म्हणटा पळय, हाऊज द जोश, तो जोश हॅज गॉन, टोटली कॉलेप्स. पणजेकरांचो ना तोच होश म्हणजे पणजेकरांचो होशूय सध्या जाग्यार ना अशें म्हाका दिसता. कारण प्रमोद, आमी ज्या पद्दतीन ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाची जी परिस्थिती आसा तेचेर आमी इतले फावटी उलयले, इतल्या फावटी तेचेर आमी ती परिस्थिती लोकां मुखार व्हेली, पूण लोकांक कांयच दिसना. म्हणजे लोक उलयतात पूण एक जायना. आयज पणजेकार बारीक बारीक विशयाचे म्हणजे झाडाक वेंग मारून आंदोलन करपी पणजेकार आयज पणजेन अक्षरशः म्हणजे युद्धान बॉम्बार्डिंग जातकूच जशी सिटीची परिस्थिती जाता पळय तशी परिस्थिती आयज पणजेची त्या स्मार्ट सिटी अंडर जाल्या. ऑफकोर्स बरें काम जर कितें तरी इन्फ्रास्ट्रक्चराचें करतलो जाल्यार कांय प्रमाणात गैरसोयी ह्यो आसतात, पूण ह्यो गैरसोयीचो कोण अर्थच समजून दिना. बाबा हे कितें गैरफायदो. आनी दुसरी गजाल, लोकांक वाऱ्यार सोडला. कशें येवपाचें तुमी पणजेन आनी पणजे भायर तुमी कशें वचपाचें तें तुमी ठरोवपाचें, आमी तुमकां कांयच सांगचें ना. ही अशी अवस्था आसा. आनी अटल सेतू जो गोंयचो प्रायड म्हणून आमी जेचें एक हें तयार केल्लें, चित्र तयार केल्लें, ते अटल सेतूच्या परिस्थिती म्हणजे L&T सारक्या नावाजलेल्या कंपनीन तो पूल बांदला. आणि त्या पुलाची जर तूं अवस्था जर पळयशीत, ते डांबर काडटात, खंयच्या IIT कन्सल्ट करतात आनी कितें करतात आनी कितें करतात पळय ते तेंकांच खबर. अटल सेतूच्या बाबतीत एक गजाल मुद्दम जाणवता की वी आर नॉट बिल्डिंग अटल सेतू. अटल सेतू इज बिल्ड, इट वॉज ऑपरेशनल. आता आमी बांदतना जे कांय कर्म केली ती आमी सध्या खरवडून काडटात. आनी ती खरवडून काडपा खातीर तुगेले तो पूल बंद दवरचो पडटा. म्हणून आमी लोकांक सांगतात की आनी एक 15 दीस तुमी हाल सोंसा म्हणून. ना प्रमोद, आता म्हाका आनी एक गजालीची मजा दिसता. काल एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान ऑर्डर काडली. कितें काडली ऑर्डर? जेन्ना अटल सेतू बंद जाल्यामुळे जे ट्रॅफिक जॅम जालें तेचेर उपाय तेणी काडलो. कितें काडलो? सकाळी 7 ते रातचे 8 मेरेन म्हापशासून येवपी वाहतूक आणि हे सायडीसून फोंड्यासून येवपी वाहतूक बंद केली. आणि ते ट्रक खंय थांबयतले ते हेवी व्हेकल्स. सी, हेवी व्हेकल्स आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन युअर इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीक माल पुरवपाचें काम हे हेवी व्हेकल्स करतात. तूं तांकां थंय स्टॉप करून मागीर रातचें चालू करून यू आर डायरेक्टली मेकिंग एन इम्पॅक्ट ऑन अवर इंडस्ट्रियल. काल अशी आशिल्ली, आय विल कम टू जॉयल ऑन दॅट, की काल परिस्थिती अशी आशिल्ली बिकॉज आय ट्रॅव्हल्ड एटलिस्ट ट्वायस ऑन दॅट स्ट्रेच, की पयलीं म्हळ्यार ऑन डे 1 ती ट्रॅफिक मॅनेज करपाक ट्रॅफिक पुलीस पसून नाशिल्ले. पुलीस पसून ना. मात तुमी पळयात, तुमकां जाय तशें तुमी पळयात. अशी सोडून दिल्लें सामकें देवाक सोडनात तशें आमकां सगळ्यांक तुगेले देवाक सोडून दिल्लें. तुमी जर पणजे पावले टायमार पावल ना. सो ती रेग्युलेट करपाकूच कोण नाशिल्लो. काल मेरेन अशें जालें की तांकां लक्ष आयलें की बरेंच आमी सगळ्यांनी हें केलें बातमी बितमी हाडटगीर की काल एक ताणें नवीन तकली काडली की बेती सावन बी जे रस्तो वयर येताले पळय ते रस्त्याचे बंद केले. तांकांय सांगले की तुम्ही सरळ वचात आणि असेंब्ली कडच्यान राउंड मारून येयात म्हणून.
सो थंय आनीक दोन्ही सायडीच्यान मागीर ट्रॅफिक जॅम जालो जो एका सायडीच्यान ट्रॅफिक जॅम जाल्लो. म्हणजे एवरी डे बेजीक सांगपाचें म्हळ्यार की आज ट्रॅफिक जॅम कमी आहा तुमी तो सरकाराचे श्रेय न्ही ऑर एडमिनिस्ट्रेशनाचे श्रेय न्ही, आज पब्लीक हॉलिडे आसा. सो पब्लीक हॉलिडे आहा म्हणून आज ट्रॅफिक कमी आहा. बट इंटरेस्टिंगली अशी परिस्थिती आहा की यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विथ पीपल. ऑन डे 1 यू हॅड नो प्लॅन इन प्लेस. Day 2 you started experimenting with what can be done, and day 3 the movement is less, but day 4 we do not know what is in store. So coordination in agency मध्ये येदो व्हडले निर्णय घेतात, मेन लिंकच बंद करपाचो. So Chal, what do you think is happening? See, Pramod, since you have brought in that reference of Zuari Bridge, I was telling you the only difference between Zuari मागीर हांव Bridge. तुजी बाबतीत चित्ता हांव ट्रॅफिकाक जेन्ना अडकत पळय मागीर म्हाका म्हजे त्रास खूब कमी कशे दिसपाक लागतात. तुमी इतली वर्सां सोंसलां की आमकां एक थोडे दीस सोंसची पडटले अशें दिसता म्हाका. So Zuari Bridge कितें आसतलें की there is no via medium for traffic to flow. So तितून एकूच ब्रिजीस आसतलो आनी तितून भितर हें काम चलतालें आनी सगळें मॅस जाल्लेंच. हांगा कितें आसा हियर एक्चुअली यू कूड हॅव प्लॅन्ड इट बेटर. कशें की यू नो allow traffic to flow on one side, do your work on the other side, or have some kind of alternate routes. There are bridges now. You don't have to block all entry and exit points and do at that kind of a pace just to finish with the deadlines if you have and all. So basically आता पळोवपाक गेल्यार हिंगा प्लॅनिंगूच ना. हे completely failed to coordinate. हे आमचे पुलीस आनी the work coordinating officials आसा तेंचे भितर कांयच coordination ना. आणि ट्रॅफिक फ्रॉम पर्वरी डेल्फिनोज जंक्शन टिल GMC काल डेल्फिनोज टू GMC थ्रूआउट या आणि कितली वरां 3-4 वरां असो ट्रॅफिक स्टक जावन रावप म्हणजे इट इज सो तेजेर कळटा तुका की हांकां सेन्सिटिविटी नाच लोकांची कितें वॉट पीपल आर गोईंग थ्रू. एटलीस्ट दे should have been some kind of a mechanism in place to avoid such a kind of a no coordination at all. प्रमोद खंयच्याच डिपार्टमेंटा भितर कोऑर्डिनेशन आमकां अजिबात दिसून येना. म्हणजे बाबा प्लॅनिंग करच्या पयलीं सगळे जाण बसले कितें करया अशें ना, करप सुरू आणि मागीर त्याचो इम्पॅक्ट सोडोवपाक मागीर बाकीचे डिसिजन घेवप. आतां तूं बदल सांगलें पळय पुलीस सुद्दां नसले म्हणून हांव तुका सांगता ट्रॅफिक पुलीस एक गजाल कळ्ळी किशोर जस्ट टू इंटरप्ट एक्स्ट्रीमली सॉरी फॉर दॅट की डे 1 देर इज नथिंग. There is no administration to be seen anywhere. By evening on day 1, it becomes a major issue. It becomes complete chaos. पयली साकत ते डेल्फिनो ते GMC मेरेन स्टार्ट जाल्लें. Next day it escalates. Then you start experimenting. When the traffic movement is on, which is unthinkable. कितें ना हेचो इम्पॅक्ट तुका सांगता प्रमोद, हेचो इम्पॅक्ट न्हू म्हणजे सरकारान तर विचार करूंकूच नासतले ह्या गजालीचेर. पळय पणजेन सगळी मेजर ऑफिसीस आसात, स्टाफ सुटलो काय ना तो बशीन वयता ताका इंटरचेंज तेच्यो गाडयो असतात. तो म्हापसा वयता, म्हापसासून तो दुसरी बस धरता, एकटो कोण मडगांव वयता, मडगांवसून अशें प्रत्येकाचें एक प्लॅनिंग टायमिंगाचेर प्रत्येकाचें एक प्लॅनिंग ठरलेलें आहा. ह्या सगळ्या हेतून आयज अशी परिस्थिती जाल्या एडमिनिस्ट्रेशनाची. हांव तुका 100% गॅरंटी सांगता, तूं खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसांनी चल, स्टाफ बाबा टायमार येतात काय ना आनी स्टाफ केन्ना वयता. आयज स्टाफ आपले सगळे ट्रॅफिक जाम जातलो म्हणून 4ांकूच भायर सरता आनी स्टाफ वयता. ह्या गजाली ट्रॅफिक कंजेशनाचे डायरेक्ट परिणाम आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचेर जाला. टोटल एडमिनिस्ट्रेशन हॅज बीन कोलॅप्स बिकॉज ऑफ दीस स्मार्ट सिटी वर्क अँड दीस ट्रॅफिक जॅम प्रॉब्लेम्स. अशी परिस्थिती जाल्या. ट्रॅफिक पुलीस जर तितून लक्ष घालतलो, ट्रॅफिक पुलिसाच्या अशें लक्षात येयला की ही सगळी कामां करपाच्या बाबतीन आमकां कसल्याच पद्दतीन कॉन्फिडन्सान घेवंक ना आनी आमी तेचेर आतां रिझॉल्युशन तेचेर तोडगो काडूं शकना. त्यामुळे ते थंय वचपूच ना, ते वचत ना. कारण ट्रॅफिक पुलीस वचत जाल्यार लोक गाळी धांवतात तांकां. तुका जर कॉन्फिडन्सानूच घेवंक ना, तांकां प्लॅनिंग हेतून जर कॉन्फिडन्सानूच घेवंक ना, वाय दे वील कम देर अँड ट्राय टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. तूं लास्ट टायमार तांकां व्हरतलो आनी आतां मातशें ट्रॅफिक तुमी मेकळे करा म्हणटलो तशें जावं शकना. तें लोक सामको पिसरलो. लोक अशो गाळी धांवतात पुलिसांक आनी ट्रॅफीक पुलिसांक की तांकां सुद्दां लज दिसता. ते म्हणटा करप कितें आमी. ट्रॅफिक चूक आसना पण लोकांक दोळे मुखार एक रिप्रेझेंटेटिव्ह एडमिनिस्ट्रेशनाचो पूण तो ट्रॅफिक पुलीस मेळटा. तूं सांगता तें बरोबर की इनसेन्सिटिव्हिटी कितें तरी मर्यादा आसा काय ना. इनसेन्सिटिव्हिटी दुसरी म्हळ्यार बेजीक प्लॅनिंग. आय एम किशोर ऑन अ व्हेरी जॉयल मेड अ व्हेरी नायस पॉयंट की जुवारीच्या बाबतीत अशें आशिल्लें की तुका पर्यायच ना. एक तो बाबडो ब्रिज आसा आनी ताजेर 2 लेनी आहात आनी अख्खे ट्रॅफिक त्या 2 लेनींचे वेल्यान ब्रिजाचें काम.
हांगा तुजे कडेन 2 ब्रिज आहात, दोन्ही ब्रिजाचे 2-2 लेन्स आसात, पण अशे तरेन मॅनेज केला की तुका प्लॅनिंगच दिसना रस्त्याचेर, म्हणजे कोण वालीत ना कसो. सो जॉयल हे सगळे जे येदे व्हडले डिसिजन आसा, डू यू थिंक इट वॉज टेकन विदाउट एनी कॉन्क्रीट प्लॅनिंग ऑफ हाव आर यू गोइंग टू मॅनेज थिंग्स ऑन ग्राउंड? सी बेसिकली म्हाका दिसता आतां पळयल्यार सगळे की हे जो सगळे ऑथॉरिटीज आसा, एजन्सीज आसा, तो एक बसून ते ब्रेन स्टॉर्मिंग करूंक जाय आशिल्लें, प्लॅनिंग करूंकूच जाय आशिल्लें, जावंकूच ना. हे म्हाका दिसता जनरली कशें आसता, फॉर ओनली वन रिजन, सॉरी टू इंटरप्ट, की जनरली मिटींग घेतात, मागीर आमकां खबर आसता की अमकी इशूची मिटींग जाली, मागीर गव्हर्मेंट तुका सांगता दिस इज द ऑल्टरनेट प्लॅन, दिस इज हाव द ट्रॅफिक मुवमेंट वील फ्लो. कार्निवलाक सुद्दां सांगतात दिस इज हाव द ट्रॅफिक मुवमेंट. येदो व्हडलो अटल सेतू बंद केलो, आमकां ती कलेक्टराची जर ऑर्डर सोडली, म्हाका दिसता आमकां कोणाकच कांयच आयलें ना. कांयच आयलें. आतां दिसता अशें कितें किशोर की आमी एक वी आर इन अ हरी बिकॉज ऑफ G20. म्हाका दिसता कित्याक आतां गव्हर्मेंटाक कळून येयलां की आमी तो ती डेडलायन मेळटली एप्रील 17. देन आमकां एक अशे प्रमाणान काम करचें पडटलें की तें आनी पळोवपाचेंच ना, तुजें आनी म्हजें पळोवपाचेंच ना. बुलडोज कांयच नाका आमकां, यू कंप्लीट द वर्क. तशें म्हाका दिसता चल्लां की नाल्यार अदरवायज तूं कितें कर, एक लायन करतलो, मागीर दुसरी करतलो, मागीर आनी खंय करतलो, तें करल्यार मरे हेंची ती 17 म्हणल्यार अर्दे दिवन काम जावचें ना. सो अशें चिंतलां तेणें की आतां आमी फॉरगेट डॅट, हांकां मातशें थोडे दीस त्रास पडटल्यार पडून दी, आमी करता तशें करुया आनी या म्हणून करून तशें चल्लां. आनी ताका आनी ओनली ट्रेजिक पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, Joel, is that why are you doing this? You are doing this because you messed up the first time. Same with smart city. You are doing this now because you messed up all along. आणि जो टायम आशिल्लो त्या टायमार तुमी कामां केली नात. आतां अशी न्ही की एप्रिलाक G20 जाता हें आमकां पयरूच कळ्ळें, पूण अटल सेतूचो प्रॉब्लेम आमकां केन्ना सावन खबर आहा. जशें तुमी सांगलें ते IIT काडून अभ्यास करपाक लागलो, हांगा आनी अभ्यास केलो आमच्या लोकांनी, बट केन्ना हाताक घेतले जेन्ना सामकी ताण लागता पळय तेन्ना आमी बांय खणूपा लागतात. तसली आमची परिस्थिती जाल्या. पूण आमची सिस्टमूच तसो आसा प्रमोद न्हू. कितें जाता आमचें तें टेंडरींग जाता आनी मागीर खूब खूब गजाली जाता, मागीर टेंडर आय थिंक विथ अटल सेतू इट इज स्टील अंडर द क्लॉज ऑफ वॉरंटी. सो नो वी थिंक थिंगाय टायम वयतलो. आमकां दिसता की इट इज स्टील अंडर गॅरंटीच्या पिरियडान आसा म्हणून. आता प्रत्यक्षात काम जाल्या उपरांत कळटलें तेचेर खर्च कोण करता आणि खंयचो कितलो घालता टोटल दिसता. कारण एक अटल सेतूचो तो आर्म आसा जो येवन पणजे देंवता, तो अजून ऑपरेशनल जालो ना, ताजें काम अजून चालू आसा. सो इफ यू सी दॅट की इतली तरी मानून चलपा जाता की ब्रिजाचें काम अजून चालू आसा. पण आमी आतां प्रमोदान म्हणलें तशें आमी आतां लास्ट मिनट कशें इफ वी रेज दीस क्वेश्चन अगेन वील गेट अ रिप्लाय सेइंग दॅट हें आमी 3 म्हयन्याचे पयलीं कमेंट्स केल्लें, आतां तें जाग्यार पडलां आनी आतां तें चालू जालां अशें म्हणून. म्हाका कितें दिसता ना प्रमोद की आतां गव्हर्मेंटान एक एक्सपेरिमेंट करून पळयला की लोकांक त्रास जरी जालो न्हू जाल्यार लोक त्या त्रासान परत हें जायना, पिकार जायना, परत तेंकाच निवडून दिता, रियॅक्ट जायना, तेंकाच निवडून दिता, तेंकाच व्हडले म्हणटात, कांयच ना, चिड्डून घाला लोकांक, कांयच फरक पडना. जेन्ना काम कंप्लीट जातलें पळय ह्या स्मार्ट सिटीचें, तूं पळयतलो प्रत्येक जाण वचून थंय सेल्फी घेवपाक सुरू करतले. जे लोक गाडी धांवताले पळय आमच्याच कडेन आसतले कॅमेऱ्याचेर उलोवपी काय खूब जाण, लोकांक कितें लोकांक सरकारान वाड लायला हें तेच फाल्यां थंय सेल्फी घालतले. हें सगळें सरकाराक खबर आहा. गव्हर्मेंटान आपलें फोकस सारको दवरलो, मेजल्या सारकें मेजल्या आनी एक मेजल्या, एक करून मेजल्या. कळ्ळें तुका, कांयच फरक पडपाचो ना. आमी एज अ पीपल म्हणून आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी विसरल्या आणि त्याचे परिणाम आमी भोगतात, बस नथींग. तेजेर आमी कांयच करूंक शकयना. तूं म्हणटा आतां सेल्फी काडटले आनी मागीर कितें प्रोटेस्ट करतले ना, तेच म्हणटा आतां निदान जें कितें चल्लां पळय तें तरी स्ट्रीमलायन करा न्हू. ते स्ट्रीमलायन करपाक तरी कितें तरी करपाक कांयच ना. लोकांची पीपल आर पणजेन व्हडले आदोगाद पणजेन रावतात, जज पणजेन रावतात, एक सुद्धा PI तुका खबर आसतली आमी जेन्ना फनियस्ट पार्ट तुया म्हळें म्हणून 27 तारखेसान असेंब्ली सेशन आसा, ही सर अटल सेतूची परिस्थिती तशीच उरली जाल्यार 11:30 तुगेले सेशनाक कितले जाण पावतात आनी कितले जाण लेट पावतात, ही परिस्थिती पळोवची पडटली. जज आनी हे कितें अख्खी एडमिनिस्ट्रेशन, जाका आमी सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा इतले वेळ, ते अख्खे एडमिनिस्ट्रेशन असेंब्लीक आसतले
तेच टायमार असेंब्लीक पावता काय ना ते पळोवया. मिनिस्टराची कॉन्वॉय कोणूच स्टॉप करूंक शकना तूं ते. सो दिस विल बी व्हेरी इंटरेस्टिंग. आता हेलिकॉप्टर येयला. नो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आता हो आमकां सामान्य मनशाक, आमी सामान्य मनीस, आमकां सामान्य मनशाचो थर्मोमिटर कितें जाल्यार हे 27 आनी 28 आनी 29 सारखे न्ही. ह्या दिसांनी आमकां कळटलें की जर सामकी स्मूथ ट्रॅफिक मॅनेजमेंट जाली दोन्ही ब्रिजाचे आलतडीन आनी पलतडीन, जाल्यार आमी समजूपाचें की तुमी आमकां काडून पपायक बांदल्या म्हणून, सगळे लोकांक काडून पपायक बांदल्या म्हणून. आनी जेन्ना तुमगेले VIP येतात तेन्नाच तुमगेली सिस्टम काम करता, तेन्नाच तुमची ऍडमिनिस्ट्रेशन काम करता. ना जाल्यार आमी गेले तेल्ले. दिस इज गुड हा जयल. आमी सारके तुगेले 27, 28, 29, 30 तारखेक पळोवया की ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कशी जातली. आणि आमी मुद्दम पळयतले हें हांव सगळ्याक सांगता. आणि ना जाल्यार एक काम करा, आमची भशेन ट्रॅफिकार रावात, तितलोच वेळ रावात आणि असेंब्लीक पावात. जर तुमचे खातीर तुमकां दिसता की सामकी स्मूथ ट्रॅफिक अरेंजमेंट करपाक जाय म्हणून, जाल्यार आमच्याय खातीर ती फाल्यां सावन करा. बरोबर न्ही? इतलेंच सामकें आमी मागता. पूण कितें आहा किशोर की ह्या कारणां खातीर सरकारान सांगलां की तूं चड भायर सरनाका, आमी प्रशासन तुज्या दारां हाडटा. डोंट यू थिंक तुमी तरी कशें सरकाराची संवेदनशीलता आसा? अपार्ट फ्रॉम ऑल जोक्स प्रमोद, I would really like to thank government and I welcome this step. प्रशासन तुमच्या दारी, याच्या पयलीं हे प्रशासन तुमच्या दारी नवीन न्हू, याच्या पयलीं जाला तें. पूण एक असो कन्सेप्ट ज्या कन्सेप्टांतल्यान खरोखरूच जे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येयला लोकांचो तो इतलो पॉझिटिव्ह, म्हणजे आमकांच कितलेशे फोन येयले की तुमी मातशें कितें तरी बरया, हें एका म्हयन्यान येवन जावचें ना, दर म्हयन्याक मंत्र्यांनी आमच्या मतदारसंघान येवचो, आमचें म्हणणें आयकचें, कळ्ळें, ऑफिसरांनी आमचें येवचें, तुमी सरकाराक सांगा मातशें. म्हणजे आनी स्पेशली सिनियर सिटीजनांनी तूं जर पळयशीत ज्या ज्या जाग्यार मंत्री गेले पळय थंय थंय बाबडे कारण हे आमचे जे तरणाटे आहा पळय ते तांकां नोकरी जाय, त्यामुळे ते उलोवपाचें बंद, तें उलोवपाचें कांय ना. सिनियर सिटीजन बाबडे उरले. हय, सरकारी नोकरी जाय एब्सोल्युटली. सो प्रशासन तुमच्या दारी हो कन्सेप्ट खरोखरूच बरो आणि हो कन्सेप्ट कंटिन्युअस, म्हणजे दर म्हयन्याक प्रत्येक मंत्र्यान वेगवेगळ्या तालुक्यांनी व्हिजीट करपाचो एक जालो. दुसरी गजाल IAS ऑफिसर, हांव हांगा प्रमोद मुद्दम तुका हें सांगता की आमचे IAS ऑफिसर जे आसा, काल सुद्दां नवीन IAS ऑफिसर येयला 2014 बॅच, म्हणजे यंग जनरेशन, यंग फळी आसा IAS ऑफिसरांची, तेंच्यांनी खरें म्हणजे जॉयल हें आतां ट्रॅफिक मॅस आनी जें कितें चल्लां पळय, ह्या IAS ऑफिसर शूड टेक इनिशिएटीव टू रिजॉल्व दीस. आमचो IAS ऑफिसर आसा गोंयचो तेली, तेणी थंय वचून त्या राज्यान आपली एक इमेज तयार केल्या, तेणी वेगवेगळे इनिशिएटीव राबयले. असो गोंयान एकूय IAS ऑफिसर कित्याक जायना की स्वता इनिशिएटीव घेवन हे सगळे पब्लीक सर्विसीस किंवा पब्लिकांक जे फेस करपी जे प्रॉब्लेम्स जाता ते रिजॉल्व कित्याक जायना. हे IAS ऑफिसर फक्त तांकां पिकनिको करपाक येतात. आनी आतांची अशी गजाल आसा, हे वयरसून दिल्ली गव्हर्मेंट आसा पळय, त्या खंयच्या मंत्र्याचे IAS ऑफिसर ते हांगा मंत्र्यांक फोन करता, हमारा आदमी आ रहा है, उसको जरा संभालो. आता तूं एग्जाम्पल घे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दोनूय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आमची महिला आसात. विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू दीस लेडीज, कितें तेंचो त्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान एक दीस पणजी भोंवन पळयला कितें परिस्थिती पणजेची जाल्या ती, कितें लोकांक प्रॉब्लम्स फेस करचे पडटा ते, उलयल्या ती सिटीजना कडेन, उलयल्या ती कॉर्पोरेटरा कडेन, फक्त थंय बसपाचें आनी मुख्यमंत्र्याचे आनी मिनिस्टराच्या फाटल्यान धांवपाचें, इतलेंच काम ह्या IAS ऑफिसरांचे. हे IAS ऑफिसरांक शूड मेक कंपल्सरी गव्हर्मेंटान की IAS ऑफिसर म्हणून जो काम करता तेणी गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांनी वचपाक जाय, प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान वचून डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान त्यांनी व्हिजीट करपाक जाय, प्रत्येक पंचायतीन वचूंक जाय. दे शूड ट्राय टू नो वॉट इज गोवा, गोंय समजून घेवपाक जाय तेंच्यांनी. पॉयंट किशोर, कारण सरकाराच्या इनिशिएटिव्हाचे नाव सरकार तुमच्या दारी ना, प्रशासन तुमच्या दारी आहा. सो प्रशासन म्हळ्यार ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हळ्यार ऑफिसर वचपा जाय. आमी सगळे आरोप मंत्री आमदाराचेर करतात, मंत्री आमदार न्हू, हे ऑफिसर शुड बी लायक. व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. इट इज प्रशासन तुमच्या दारी, इट इज नॉट सरकार तुमच्या दारी. सो इट इज नॉट दॅट मिनिस्टर्स शुड गो टू दारी, इट शुड बी ऑफिसर्स हू गो टू दारी न्ही. किशोरान एक बरो पॉयंट काडलो, आनी दिस इज नॉट ओन्ली नाव, पयलींच्यान देखून मरे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे जे कलेक्टर हेड करता पळय, even that time it was very clear that collector doesn't have the exact knowledge of our landscape. You know, आमी आमचे कशें खंय प्रॉब्लम आसा, खंय फ्लडिंग चलता, खंय डिझास्टर चलता, कशें ते मेटोवप ते he or she they don't have that kind of a knowledge at hand. So basically because they are not moving around in this thing, they are basically at a kind of a different level altogether. आता हे प्रशासन तुमचे दारी
इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह. इनफॅक्ट आनीक इट हॅज गॉट इमिजिएट सक्सेस. कसो सक्सेस पळय आमी आतां कितें म्हणटाले किशोर की लोक सारको बेजारला, लोक हें जाला तें जाला. बेजारून देखून लोक तरी फुडें सरलो आनी आपलो तर हें मांडलो थिंगा. तेजेर कळटा की पीपल आर हॅविंग अ होप दॅट दीस थिंग्स वील व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तेजे वयल्यान आतां पळय इतली हें मांडली आनी दीस वॉज अ व्हेरी गुड कायंड ऑफ अ सेटअप वेर सुदीन धावलेकर गोज टू सम अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी, रोहन काउंटी गोज टू नावेली. अशें हें जाल्लें आनी दे गेट अ कायंड ऑफ अ न्यूट्रल पर्सन हू इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दॅट कायंड ऑफ एन एरिया. सो तांकां आपले freely they could narrate their problems. आता द पॉयंट हियर इज हे जे फकत ऑप्टिक्सूच जातले काय हेजे फुडें कितें जातलें बरेंपण जातलें? एक्शन प्लॅन वॉट इज एक्शन प्लॅन? आणि हाजे फुडें कितें जातलें म्हणटा प्रशासन तुमच्या दारी सोंपलें सोंपलें. आनी मागीर प्रशासनान अटल सेतूचें कितें केलें तें आमी पळयलें. न्हू आयज प्रशासन तुमच्या दारी जे लोकांनी ग्रिवन्सीस मांडल्यो त्या ग्रिवन्सेसाचेर सरकारान कितें एक्शन घेतली हेचो प्लॅन आयज सरकारान दिवपाची गरज आसा. नाजाल्यार बेश्टे फॉर टायम बींग तशा पद्दतीन ते गरज ना. हेचेर आनी तशेंच जयरान सांगलें प्रमोद की वेगवेगळे मंत्री जेन्ना वेगवेगळे आतां निलेश काब्राल काणकोण गेल्लो. निलेश एक्चुअली ते 3 वरां असलीं तांकां. 3 वरां तेंचे निलेश काब्राल हे स्पेंड फूल डे देर. तेणी सांगलें की निमणो मनीस आपलो ग्रिवन्सेस मांडे मेरेन आपण थंय बसतलो म्हणून. पीपल वर व्हेरी हॅपी. कळ्ळें तुका? सो ह्यो गजाली कशा तांकांय कांय मंत्र्यांकूय खबर नासता कितें नेमकी परिस्थिती आसा म्हणून. ते जेन्ना ह्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वयतले आनी एकी कडेन तर सुभाष शिरोडकरान सांगलें की हांगासले प्रॉब्लम इतले सिरियस आसात की आपल्याक आतां चीफ मिनिस्टराकूच हांगा हाडचो पडटलो म्हणून. म्हणजे तूं इमॅजीन कर की लोकांचे बेजीक प्रॉब्लम्स आसात पळय ते एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशनान हे प्रॉब्लम मंत्र्यापर्यंत पावप गरजेचें आसा. द लिंक बिटवीन गव्हर्नमेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन. दे हॅव टोटली फेल्ड. आतां ज्या एका जाग्यार कांय ऑफिसर येवकूच ना पळय न्यूज येयल्ले. प्रशासन तुमच्या दारी जे ऑफिसर विजिटाक घातले ते येवकूच ना. कितें जालें तेंचेर एक्शन? वाय दे हॅव नॉट विजिटेड? खंय आहा कितें? गव्हर्नमेंटा कडसून एक्सप्लेनेशन येवंक जाय आसलें कित्याक बाबा ते पावोंक शकूंक ना. डिफिकल्टी आसूं शकता पूण एक्सप्लेनेशन येवंक जाय आसलें. खंय आहा एक्सप्लेनेशन? गव्हर्नमेंट एंड स्पेसिफिकली चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत शूड टेक this initiative very seriously and make this as a continuous process. दर म्हयन्याक एक मंत्री वेगवेगळ्या तालुक्यान वयतलो. दर म्हयन्याक IAS ऑफिसर वेगवेगळ्या वाठारांत वयतले. थंयसरल्या पब्लीक लोकल जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंचे बरोबर. दिस इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह बट तो इनिशिएटिव्ह खूब सिरियसली घेवन मुखार वचपाची गरज आसा. एब्सोल्युटली. कारण जो रिस्पॉन्स लोकां कडच्यान मेळ्ळा तातूंतल्यान एक तरी आमकां कळ्ळें हाव सिरियस द एडमिनिस्ट्रेशन इज. Whether this is a pure optics or this optics will translate into action हे आमकां कळपा जाय. पण एक गजाल तुवें सांगली ती इम्पॉर्टंट. लोकांनी ही गजाल खूब सिरियसली घेतल्या. लोक येवन प्रश्न मांडटात. अशी परिस्थिती भितर आतां सरकारान फाटीं सरपा जायना. हो इनिशिएटीव घेवन आनी मुखार वचपा जाय आनी ते प्रश्न सॉल्व जातात हाजी गॅरंटी घेवपाक जाय. आनी एक बरी गजाल आसा थिंगा किशोर पळय आतां देर वॉज अ कंप्लीट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन द गव्हर्मेंट. पळय आतां हो ट्रस्ट हेजे वयल्यान तो सारको एक मेळून येतलो की गव्हर्मेंट इफ द गव्हर्मेंट डिलिव्हर्स देन दीस कूड बी द गेम चेंजर फॉर द गव्हर्मेंट. दीस कूड बी अ गेम चेंजिंग मूव अगेन. तो परतून विश्वास परतून येतलो. एब्सोल्युटली. आनी पूण आतां एवरी मंथ जसो म्हणटा तूं करता जाल्यार देखून रिव्यू करपाची गरज आसा. आतां तर एक 10 प्रश्न मांडल्या 10 क्वेश्चनां एक एरियान तरी मांडल्या तितले भितर एक 2-3 तरी तुमी सोडून दाखोवंक एक्शन टेकन रिपोर्ट जाय. So if that happens, this could be a game changer for the Pramod Sawant. एक किशोर बिफोर वी वाइंड अप ह्या इनिशिएटिव्हांतल्यान आज एक इफ यू हॅव टू मेक 2-3 कॉन्क्रीट सजेशन्स टू दी गव्हर्मेंट की तुम्ही बरो इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केला बट हो स्टार्ट करून तो आरंभ शुरपण जावपा जायना. तर तो मुखार कंटिन्यू जावपा जाय जाल्यार एक 2 सजेशनां अशी जी मुख्यमंत्र्यान प्रशासनान सिरियसली घेवपाक जाय. एक म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन वायज डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलेदार जो असता तो तालुका हेड असता फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पर्पज. त्या मामलेदार आणि डेप्युटी कलेक्टराच्या कामाची व्यक्ती प्रमोद इतली जाला की ते सुद्धा थंय टायम दिवं शकना. एब्सोल्युटली रायट. पूण वॉट आय फील यू नो आतां फॉर एक्झाम्पल रोड एक्सिडंटाचेर मंत्री उलयता. ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी म्हणून एक मनीस असता खबर आहा तुका? तो खंय दिसता पिक्चरान आमकां प्रमोद? वेर इज ही? वॉट इज हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी तो करता कितें? तर ह्यो अश्यो ज्यो फॉर एक्झाम्पल रोड एक्सिडंट्स मागीर गार्बेज मागीर जे इम्पॉर्टंट आतां वॉटर स्कॅरसिटी इलेक्ट्रिसिटी हे जे इम्पॉर्टंट गजाली एम्प्लॉयमेंट सुद्धा
त्या डिपार्टमेंटाचे आता लेबराचो जो सेक्रेटरी आहा वॉट ही इज डुईंग. तू म्हणटा सेक्रेटरी कामाला या सेक्रेटरी कामाक लावन सेक्रेटरी शूड गोवा सिव्हिल सर्व्हिसाच्या ऑफिसरांक धरून त्यांनी ते इश्यूज सारखे अभ्यास करपाक जाय आणि गव्हर्नमेंटाकडे मुद्दो खूप बरोबर आहे. हे प्रशासन तुमच्या दारी, फक्त सरकार तुमच्या दारी किंवा मंत्री तुमच्या दारी ना नाही. ना 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 So, प्रशासन पावनी दारांक 100% फक्त मंत्री न्ही, येस जाल्यारच ही कामां मुखार वतली आणि हे इनिशिएटिव्ह चालीक लागपाक शकतले. जॉयल, कॉन्क्रीट 1 or 2 suggestions to the government? Yeah, same thing. Take this initiative ahead. Yeah, as I have said, initiative मुखार वयतलो review very very important आसा आणि as Kishore has said, rightly said, the secretary level should be activated. आता पळय आमकां हेल्थ सेक्रेटरी आसा आणि खंयचे सेक्रेटरी, सगळे सेक्रेटरी आसा पण तेजे मिनिस्टरूच आसता मुखार, कांयच ना. सो बेसिकली इफ यू गेट द एडमिनिस्ट्रेशन in the forefront and actually make them accountable and responsible make them work for what they are hired. Hired. I think we will get much better results. Yeah, we will get much better results. हा इतल्याचेर थांबता. वत इतलेच सांगता जे आमी मदीं उलयल्ले किशोर, की अधिवेशन जेन्ना सुरू जातलें तेन्ना कितली बरे तरेन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट जाता हाजेर आमी नदर दवरतले. 2 गजाली आसात. तेन्ना जर तुमी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करपाक शकले आनी आतां जर तुमी करनात, हाजो अर्थ तुमी नागरिकांची किती किंमत करतात ते आमकां कळटलें. आनीक तेन्ना जर तुमच्यांनी करपाक जाता जाल्यार ते फाल्यां सावनच करात आनीक लोकांचे हाल कमी करात. ना जाल्यार सारकी 27 तारखे उपरांत कळटलें की एडमिनिस्ट्रेशनाची कॅपॅसिटी कितली आनी ती कॅपॅसिटी तुमी वापरता कितले. हें म्हाका दिसता फुडले खेपे आमी असेंब्लीचो बी रिव्यू घेवयाच, प्रश्नच ना. पूण एक स्पेशल 10 मिनटां काडून फुडल्या रावंड टेबलाची ह्या ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचे वयल्या घडी आमकां अशें म्हणची पडत, बाबा हे आमच्याच नशिबाचे भोग न्ही, हे तुगेले सगळेच आमदार मंत्री आनी तुगेले प्रशासनाचे भोग म्हणून. मागीर एकदां कशें आहा की आपल्या घराडेनूच जर लायट गेली जाल्यार दुख्ख जाता. अख्खी गांवाक जर लायट गेली सगळ्याक लायट ना म्हणून बरें दिसता. घडी आमकां तशें दिसता सगळे जाण उरतात ट्रॅफिकाक, मुख्यमंत्री उरता, मंत्री उरतात. दिस इज व्हेरी सॅडिस्टीक ऑप्टिमिझम, बट दॅट इज हाव इट इज. बट नाल्यार आमकां एक गजाल लक्षांत येवपाक शकता की अरे इतले दीस आमचेच हाल जाले, मागीर हें करपा जातालें पूण केलेंच ना इतले दीस, जाल्यार मागीर कितें करपाचें तेंय पळोवया. सो ही एक 10 मिनटां जी आसात फुडले रावंड टेबलाची ती आतांच ब्लॉक करून दवरया. सो जॉयल, किशोर, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. आनीक एक आसा, इतली सगळं ट्रॅफिक जॅम आसून सुद्दां आज सुद्दां संवसारपाडो आसून पसून आमी टायमार रावंड टेबल तुमचे बारे हाडटात. सो इतल्याचेर हांव थांबता. सगळ्यांक नवे वर्साची परबी. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.